हॅलो अँड वेलकम आमच्या कार्यावळीन ज्याचें नाव आसा अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे ही कार्यावळ आसा ब्रह्मांडाचे एक टूर मारपाची, अंतरिक्षात आमच्या विश्वात नवे नवे कितें आसा ताजे शोध लावपाची. एस्ट्रोनॉमीच्या अभ्यासात थोडेशे फंडामेंटल्स म्हणजे बेजीक ज्ञान आसा, जाका आमी म्हणूंक शकता लायट म्हणजे उजवाड, मागीर ग्रॅविटी आसा आनी डिस्टन्स आसा, ते सगळे आसा. तातूंत एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आसा शेप्स आसा, जे सगळे आमचे सिलेस्टियल बॉडीज आसा. शेप ऑफ द अर्थ हो आमचो आयचो कन्सेप्ट. आज आमचो डिस्कशन जो भासाभास जावपाचो आसा तो शेप ऑफ द अर्थ ह्या टॉपिकाचेर जातलो. पण ताज्या पयलीं म्हापशेच्यान आमचे खुबशे हांगा फ्रेंड्स आयिल्ले आसात, तर पयलीं म्हापशेकारांची वळख करून घेवया न्ही. हॅलो, म्हजें नाव प्रणव परिकार. हांव म्हापशेच्या सारस्वत विद्यालय स्कुलान 10वी शिकता. हॅलो, हांव अक्षय नायक. हांव सेंट झेवियर हायर सेकंडरीन 12वीन शिकता. हॅलो, म्हजें नाव आर्या परिकर. हांव म्हापशेच्या DMS हायर सेकंडरीन 12वीक शिकता. हॅलो, म्हजें नाव ओमकार वेरेकर. हांव म्हापशांतल्या ज्ञानप्रसारक विद्यालयान 10वी शिकता. हॅलो, म्हजें नाव रुद्र सावंत. हांव म्हापश्यान ज्ञानप्रसारक विद्यालयान 10वीन शिकता. ओके, सगळ्यांचे वेलकम हांगा आमच्या स्टुडियोत. थोड्या वेळान आमचे रॉकेट रेडी आसा भायर, आमी टेक ऑफ करतले. पण ताजे पयलीं ज्याच्यान आमी टेक ऑफ करतले ती आमची पृथ्वी आसा, तिच्या बद्दल थोडेशें जाणून घेवया. ओके, कितली सुंदर पळय आमची पृथ्वी ही आमच्या सोलार सिस्टमान दिसता. हें चित्र खूब आमकां आवडीचें. काय बरी दिसता पळयता तुमी? ना सर, अशें कितें? अशें ना सर. ही आमची अर्थ आसा न्ही. आमची सोलार सिस्टमाचें चित्र तुमी सगळे कडेन पळयलां आसतलें. आमची अर्थ पृथ्वी ना सर, गोल आसा, राउंड आसा. राउंड आसा. कोण म्हणटा? हय सर, राउंड आसा सर. टेक्स्टबुकान आनी राउंडच दाखयला. ओके, टेक्स्टबुकान राउंड तुका टिचरीन सांगिल्लें हय, प्रायमरी प्रायमरी आसतना. आशिल्लो. पूण म्हाका एक सांग, तुजी टिचर रॉकेटान बी बसून गेल्ली आनी तिणें पळयल्लें ना? ना सर. ओके, सो पूण टेक्स्टबुकाचेर क्लियर आसा सर, पिक्चर राउंड आसा. ओके, जो पब्लिश केला टेक्स्टबुक ताणें एडिटरान बी स्पेसान वचून पळयल्लें ना? पळोवना. ओके, आनी कशें कळटा की पृथ्वी गोल आसा? कशें म्हणटात तुमी? ऑन वॉट बेजीस यू आर सेयिंग दॅट द अर्थ इज राउंड? सांगात पळोवया. हांवें इंटरनेटाचेर पळयलां, सॅटेलायटा वयल्यो इमेजी ज्यो आसात गुगलाचेर पळोवंक मेळटा की गुगलाचेर. ओके, अंतरिक्षांतल्यान आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना पृथ्वीचो शेप सारको राउंड गोल आसा तो दिसता. ओके, हांव एक्सेप्ट करता. जी अंतरिक्षांत तुमी गेले जाल्यार पृथ्वीक सकयल पळयली जाल्यार ती सुंदर आनी गोल आसतली, बरोबर. पण म्हाका सांगात, 50-60 वर्सां पयलींच, एक 60-70 वर्सां पयलींच रॉकेट सुरू जाला. रॉकेटरी वॉज इन्व्हेंटेड सम इयर्स एगो, हेच सेंच्युरीन म्हणलें जाता. पूण ताज्या पयलीं 2000 वर्सां पयलीं सुद्दां लोकांक खबर आशिल्लें की पृथ्वी गोल आसा म्हणून, दॅट द अर्थ इज राउंड. ओके, हें कशें कळ्ळें तांकां? हें कित्या वयल्यान कळ्ळें? पृथ्वी गोल आसा हो पळय एक सिंपल कन्सेप्ट आसा. द अर्थ इज राउंड धाकटो भुरगो सुद्दां म्हणटा. पूण हें म्हणण्या फाटीं, हें म्हणपाक एक स्टेटमेंट आसा, हाज्या फाटल्यान कितलो स्ट्रगल आसा, कितली स्टडी आसा आनी कितलो लांब एक वेळ गेला. मनशान कसो तर्क काडला पृथ्वीचेर रावून. जर हांवें तुमकां सांगलें की ही बिल्डींग आसा जातून तुमी बसल्यात, भायर वचनासतना तो शेप कसो आसा म्हणून सांगात, कळटलें तुमकां? कळचें ना. ओके, सो पृथ्वीच्या भायर वचनासतना आमच्या पुर्वजांनी कशें सोदून काडलें की अर्थ राउंड आसा हें पळोवंक वचुया ग्रीक देशात. 2000 वर्सां पयलीं ग्रीसात सगळ्यात पयलीं कन्सेप्ट येता, द अर्थ इज राउंड. ओके, ग्रीक देश हाज्या बद्दल तुमी आयकलां आसतलें. सो हांवें आयकलां आनी वाचलां सुद्दां की ग्रीस देशान कल्चर सर बरो आहा. आनी सर तें फिलॉसॉफी, सायन्स, मॅथमॅटिक्सान सर भरपूर फुडें आसा. भरपूर फुडें आशिल्ली. 2000 वर्सां पयलीं ग्रीक देश जो आशिल्लो तो खूब सिविलायज्ड आनी एडवान्स्ड देश आशिल्लो. आनी पुराय जे देश आसात वर्ल्डांतले ते ग्रीका कडेन एक आदारान पळयतले. इट वॉज अ व्हेरी रिस्पेक्टेड कंट्री इन द एन्शंट टायम. ताजें कल्चर, ताजें आर्किटेक्चर आज सुद्दां आमी भोंवणी करपाक वतात, टुराक वतात तेन्ना ग्रीक इज फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री. आनी ग्रीसांत एक अशी जेन्ना लोकांक अभ्यास करचो पडटालो, आतां जर तुमकां एक खूब ज्ञान घेवपा जाय, समाजान जर खूब व्हडलें नांव घेवपा जाय, कितें तरी खूब लोकांक हातून एज्युकेशनाच्या फिल्डान करून दाखोवपा जाय, चडान चड शिकपाक जाय, जाल्यार तुमी कितें शिकतले? PhD, MPhil अशें व्हडले तुमी डिग्री घेतले. तर ग्रीक देशांत सगळ्यात प्रसिद्ध आशिल्ली क्वाड्रिवियम नांवाची डिग्री. क्वाड्रिवियम म्हणजे ग्रूप ऑफ स्टडीज आशिल्ले. हे पळय हांगा दिसता तुमकां 4 विशय आशिल्ले जे शिकल्यारूच मनीस हुशार. ही इज अ फिलॉसॉफर, ताका मान दिताले, समाजान ताजी रिस्पेक्ट आसताली. ओके, सो हे 4 सब्जेक्ट खंयचे? मॅथ्स, जॉमेट्री, म्युझिक, संगीत सुद्दां आशिल्लें. ओके, आनी एस्ट्रोनॉमी, खगोलशास्त्र सुद्दां तातूंत एक म्हत्वाचो भाग आशिल्लो. हे 4 खांबे आसा समाजाचे, ते एका खांब्यापैकी एक खांबो आशिल्लो एस्ट्रोनॉमी. ओके, खगोलशास्त्र इतलें इम्पॉर्टंट आशिल्लें एस्ट्रोनॉमी आमच्या ग्रीक लोकांक. आनी ग्रीक लोकांचे
सायन्सा वयल्यान आज मॉडर्न सायन्सान सुद्धा खूप कॉन्सेप्ट येतात. फॉर एक्झाम्पल आमची जी ग्रहां आसात, ओके, ग्रहांक कितें म्हणटात आर्या? प्लॅनेट्स. प्लॅनेट्स म्हणजे अर्थ कितें? प्लॅनेट म्हणल्यार ग्रह. ना तशें न्ही, तूं उलटें सांगलें. प्लॅनेट म्हणजे ग्रह बरोबर, तें आमी सांगलें, आमी जाणात तें. पण प्लॅनेट्स हो शब्द हाजो मिनींग कितें आसा? प्लॅनेटीस हो ग्रीक शब्दा वयल्यानूच प्लॅनेट्स हो इंग्लिशान शब्द आयला. ओके, आनी प्लॅनेटीस हो ग्रिकांचो शब्द आसा, ताजो अर्थ आशिल्लो वॉन्डरर्स, ते भटकतात ते. ओके, प्लॅनेट्स भटकतात. आकाशात पळयला तुमी स्टार्स आनी प्लॅनेट्स हांचो डिफरन्स कसो सोदून काडपाचो रुद्र सांग? सर स्टार्स आसात न्हू सर, ते एकाच डायरेक्शनान वयतात आनी ते भटकनात, मूव जायनात ते. आणि प्लॅनेट्स आसात ते मूव जातात. म्हणजे स्टार फिक्स आसात, ते मूव जायनात. पृथ्वी मूव जाता म्हणून आमकां दिसता की आकाश मूव जाता म्हणून, पूण प्लॅनेट्स आसात ते पृथ्वी मूव जाता म्हणून मूव जातात ना, ते खरेच मूव जातात. ओके, ते वॉन्डर जातात, ते भटकतात, ते प्लॅनेट्स हो कन्सेप्ट तांकां क्लियर आशिल्लो. ओके, आणि आकाशाची जी नक्षत्रां आसा तांचेर सुद्धा खूप खोलायेन तांणी अभ्यास केल्लो. नक्षत्रांचे ग्रुप, आज आमी नक्षत्रांचे ग्रुप करतात न्ही, आकाशा कडेन पळयतना तुमकां सगळ्यांक एस्ट्रॉनॉमी आवडटा. कितें म्हणटात तांकां? कॉन्स्टेलेशन, राशी. नांवां खबर आसा तुमकां थोड्यांची? सांग पळोवया. सिग्नस, पर्सियस, कॅसिओपिया, ओरायन, डेल्फिनस, एंड्रोमेडा, Canis Major. बरोबर. खुबशी नांवां आसा. 88 राशी अक्षरांच्या भितर आसात. पूण ह्यो चडश्यो राशी पयल्या वेळा 5000 वर्सां पयलीं आमकां इजिप्तान दिसतात. पूण हाजो कन्सेप्ट क्लियर जालो आनी आज मॉडर्न सायन्सान आनी एस्ट्रॉनॉमीन जे मानतात, हे सगळे कॉन्स्टलेशन जे 88 आसात हे ग्रीक कॉन्स्टलेशन्स, ग्रीक लोकांची जी सगळी आख्यायिका आशिल्ली ताजे वयल्यान. फुडें गेल्यार झोडिएक कॉन्स्टलेशन्स. झोडिएक म्हणजे सूर्य राशी. हाजो कन्सेप्ट तुमकां खबर आसा? सर तांकां बर्थडे स्टार्सय म्हणटात न्ही. बरोबर, बर्थडे स्टार्स. ओके, कितें आतां तुमी सुर्याचो उदय पळयलो आनी सांजचो अस्त पळयलो, ती ईस्ट टू वेस्ट एक लायन मार्क करात आनी त्याच लायनीर जी रातची राशी दिसतात तो सूर्य राशी, झोडिएक कॉन्स्टलेशन. आमी तांकां बर्थडे स्टार्स बी म्हणटात. तांची नांवांय तुमकां खबर आसतली, बरोबर? कशी आसात ती नांवां? एरीस, टॉरस, जेमिनी, बरोबर. मेष, वृषभ, सगळे तुळब, हे सगळे जे आसात झोडिएक, हे सुद्धा कन्सेप्ट ग्रीक लोकांचे. जो 12 भाग आसा आकाशाचे, डिव्हिजन्स आसा, तांची नांवां आसा, ती मायथॉलॉजी आसा, सगळी स्टोरी. एस्ट्रॉनॉमी इतलें सुंदर विज्ञान आसा की तातूंत फक्त सायन्स ना, पूण तातूंत खूब स्टोरी आसात. तातूंत मायथॉलॉजी आसात, स्टोरीज आसात. फॉर एक्झाम्पल आकाशांतली एक सुंदर स्टोरी जी हांव परत परत सांगता, ती खंयची? हांगा पळयल्यार दिसता तुमकां. खंयच्यो राशी त्यो दोन? प्रणव? सर वो ओरायन कॉन्स्टेलेशन तो टॉरस या बुलाक हंट करता. बरोबर. म्हणजे मृग राशी आसा जो एक शिकाऱ्याच्या रुपात आसा आनी तो बाण मारता बैलाच्या दोळ्यां भितर. हंटींग सीन आसा आकाशांतले, हे आमकां डिसेंबरान जानेवारीन क्लियर दिश्टी पडटा. ह्यो सगळ्यो ज्यो स्टोरीज आसात ह्यो सगळ्यो ग्रीक देशांतल्यो. पूण एक अजाप तुमकां सांगता, ओके, आउट ऑफ द वे मातशें सांगता. आमचे हे 2000 वर्सां पयलीं ग्रीक लोकांनी ओरायन बी स्टोरी केल्ली, पण भारतान काश्मीरात बुर्जा होम नावाची एक गुहा आसा जातून आदी मानव रावताले आनी थंय सुद्दां आकाशात जे दिसता ताज्या वयल्यान जे ड्रॉइंग आसा एक्झॅक्टली असलोच एक कन्सेप्ट थंय सुद्दां ड्रॉइंग केल्लो आसा. म्हणजे आमी म्हणटात न्ही 2000 वर्सां पयलीं ओरायन मायथॉलॉजी आसा, पूण सगळे जगात जे लोक आकाशा कडेन पळयताले मोर ऑर लेस म्हाका दिसता तांच्या मनान तेच सुंदर विचार येताले अबाउट मायथॉलॉजीज, अबाउट स्टार्स. ओके, फुडें वचुया. ग्रीक लोकां बद्दल. ओके, आमी अशें म्हणटात न्ही की ते खूब तज्ञ आशिल्ले, एस्ट्रॉनॉमीन खूब जाणटे आशिल्ले, पण तांचो जो आदर केला तो आमच्या भारतीय लोकांनी सुद्दां तांकां रिस्पेक्ट केला. तितलो तांचो वालोर आसा एस्ट्रॉनॉमीन. गर्गाचार्य म्हणून एक ऋषी आशिल्लो, आयकलां आसतलें तुमी. भारताचो पुरातन गर्ग ऋषी म्हणून आशिल्लो. ताणें पुस्तक बरयलां, एनसायक्लोपिडिया बरयल्या, गर्ग संहिता. तातूंत तो म्हणटा की हे ग्रीक लोक आसात ते खूब आदरणीय आसात. कित्याक म्हणल्यार तांणी एस्ट्रॉनॉमीचो शोध लायलो. एस्ट्रॉनॉमीची सुरवातूच तांणी केली म्हणून तांची देवा भशेन पुजा करपाक जाय इतलो मान आमच्या ऋषींनी सुद्दां ग्रीक लोकांक दिला तांच्या एस्ट्रॉनॉमीच्या ज्ञाना खातीर. ओके, सो यू कॅन सी की ग्रीक लोकांक कितली एस्ट्रॉनॉमी खबर आशिल्ली आनी सगळ्या संवसारान तांकां कितलो हाजे खातीर आदर आशिल्लो तो. ओके, तांची पूण एक कन्सेप्ट आशिल्ली ती जिओसेंट्रीक. विश्व आशिल्लें तांच्या आयडियेन विश्व कशें आशिल्लें तांणी ताका जिओसेंट्रीक म्हणटाले. जिओ हाजो अर्थ कितें? अर्थ. जिओ, जिओग्राफी, जिओलॉजी. जिओ म्हणजे अर्थ. ओके, तांणी अशें मानताले की आमची जी पृथ्वी आसा ती मदीं आसा आनी ताजे भोवती सगळें विश्व भोंवता. द वर्ल्ड इज एट द सेंटर अँड द होल युनिवर्स गोस अराउंड द अर्थ, अशें तांचो कॉन्सेप्ट आशिल्लो जिओसेंट्रीक. सर आतां ग्रीक लोक अशे इतले सगळे एस्ट्रॉनॉमीन इतले पारंगत आशिल्ले,
जाल्यार तांणी अशी कितें रॉंग कॉन्सेप्ट कसो केलो? ना ऍक्च्युली रॉंग कन्सेप्ट असो त्या वेळा म्हणूंक शकना, आता रॉंग कन्सेप्ट बिकॉज आमी सोदून काडला. पण कितें आशिल्लें पळय, आतां तुमी जर ऑब्जर्वेशन करतात टॅर्रासार आज वचया सांजचे, आमी आकाशा कडेन पळोवया तेन्ना तुमकां दिसतलें आमचे भोंवती सकयल आसा ती पृथ्वी आनी वयर मूव जाता तो आकाश. आतां पृथ्वी मूव जाता बरोबर, ग्रॅव्हिटी आसा म्हणून आमकां तें कळना, तें आमी मागीर शोध लायला. पण 2000 वर्सां पयलीं जेन्ना ते पृथ्वीर आशिल्ले तेन्ना वयर पळयतना तांकां कितें मनान विचार येतले? कितें येतलें? आकाश मूव जाता, सनरायज जाता, सनसेट जाता. ती सायन्स इतली तेन्ना डेव्हलप जावना आशिल्ली म्हणून हाज्या वयल्यानूच जिओ सेंट्रीक हो कन्सेप्ट तांकां तेन्ना आयिल्लो. आमकां तांकां तशें ते अनसिविलायज अनएडवान्स अशें म्हणूंक शकना. त्या वेळार हें एडवान्समेंट आशिल्लें, आयच्या दिसा हें एडवान्समेंट आसा. ओके, काळा प्रमाणे तेच बदलतात. असो कन्सेप्ट आशिल्लो की अर्थ मदीं आसा आणि अर्थाच्या भोवती पंचभूतां आसात आणि सगळी जी ग्रहां आसात ती अर्थाच्या भोवती फिरता. ओके, आणि दुसरें कितें आसा, तांचे क्रिस्टल स्फियर्स म्हणून कन्सेप्ट आशिल्लो की प्रत्येक ग्रह एक क्रिस्टलाच्या बॉलान भितर फिक्स्ड आसता आणि ते क्रिस्टलाचे बॉल मूव जातात आणि ते क्रिस्टल म्हणजे ट्रान्सपरंट आसा म्हणून आमकां ते आकाशात दिसनात. तर ही थियरी सगळी आमच्या ग्रीक लोकांची आशिल्ली अबाउट एस्ट्रोनॉमी. ओके, ग्रीकांत खूप वर्सां पयलीं 2500 वर्सां पयलीं सुमार एक सामको तज्ञ मनीस आशिल्लो फिलॉसॉफर पायथागोरस. हेजें नांव आयकलां तुमी? पायथागोरस मॅथ्स एक्सपर्ट. मॅथ्सान. ओके, कितें खबर आसा पायथागोरसा बद्दल? पायथागोरस थियरम पायथागोरसाचो कोण जाणा? सांगू शकता? पायथागोरस थियरम म्हणटा की एक समज रायट एंगल ट्रायंगल आसा जाल्यार तेजे दोन सायडीचो स्क्वेअर तेंचो दोगांचो समज एडिशन करीत जाल्यार मागीर तेजो थर्ड सायडीचो स्क्वेअर इक्वल आसा तेजो. सो ती मॅथमॅटिकल थियरी आसा, सामकी ती इम्पॉर्टंट आसा आणि सगळ्याक एप्लिकेबल जाता ती. सो पायथागोरस थियरम ताणें काडिल्लो. पूण आज आमचो विशय आसा एस्ट्रोनॉमी, सो आमी फुडें वचुया. सो पायथागोरसान अशें फर्स्ट टायम इन हिस्ट्री ताणें म्हणलां की अर्थ इज रावंड. आणि हे कशा वयल्यान म्हणलां? अर्थाच्या शॅडो वयल्यान. आतां अर्थाचो शॅडो पडटा आनी तो आमकां दोळ्यांक दिसता केन्ना? गिराणाच्या वेळार. चंद्राचें गिराण हांगा दिसता पळय, चंद्राचें गिराण. जेन्ना चंद्राचें गिराण जाता तेन्ना कितें जाता? चंद्रार कोणाची सावळी पडटा? पृथ्वीची सावळी पडटा. ओके, सो पृथ्वीची सावळी पडटा आणि तिचो आकार कितें आसता सावळेचो? गोल आसता. ओके, कर्वड आसता. सो हे कर्वड आकारा वयल्यान ताणें जाणलें की अर्थ मस्ट बी रावंड. ओके, पायथागोरसानी फुडें कन्सेप्ट्स आसा अबाउट द फेजीस ऑफ द मून, जे चंद्राची कला आसा. ओके, ते सुद्दां पायथागोरसाचेच थियरी आशिल्ली. ह्यो सगळ्यो अश्यो थियरी ताणें डेव्हलप केल्यो. ओके, फुडें वचून एरिटोस्थेनीस असो एक आनीक फिलॉसॉफर ग्रीसान आशिल्लो पायथागोरसा उपरांत. ताणें नॉट ओन्ली शेप ऑफ द अर्थ पण ताची सायज सुद्दां ताणें मेजर केल्ली. ओके, सायज सुद्दां अर्थाची एरिटोस्थेनीसान मेजर केल्ली. सर पूण तो टेप घेवन गेल्लो मेजर करपाक, एदी व्हडली डिस्टन्स ताणें काडलीच कशी? ओके, तेन्ना कशी सर टेप येदी व्हडली? तेन्ना सर ओके ओके एरिटोस्थेनीसान टेप घेऊन मेजर करू ना. एरिटोस्थेनीसान कशी अर्थाची सर्कम्फरन्स मेजर केली ते आम्ही पळोवया. पण ताज्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक.